असली भी तू घाली ना असले बी घालपाचा जीन्स पॅन्टाचे आम्ही घाल ना नको आमकां तर आम्ही आताच कामाच्यान येयल्या आणि आम्ही घेतले ब्रेड आणि बिस्कीट जे की आमची डॉगी आणि आता आम्ही वयतली घरा कडेन तर आम्ही पळय सद्या हांगासर फोंडा पावला तर आम्ही आता फास्ट वयता बिकॉज आमकां पावस लागपाक जायना तेज्या खातीर तुमकां आतां आमी डायरेक्ट मेळटा घरा कडेन वचून जातकीर बाय बाय सो आमी येयली आतां ग्रोसरी शॉपान आनी म्हाका कितें जाय जाणा ती बिस्कीट जाय आशिल्ली जी शुगर फ्री मम्मीक जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसत ना हांवें सगळें ऑलमोस्ट घेतलेलें मातशें कितें जाय आशिल्लें तें बट ती बिस्कीट आतां म्हाका आसल्या सुद्दां दिसपाना तें मेन खंय तुमकां दिसता हय पळय मॅगी नाका मॅगी आसा एक कितें शेव बी जाय आशिल्लो म्हाका काय शेवाचें हांगाच आसपाक जाय आय थिंक ना कितें काय निरपणसाचे पापड माझे फेवरेट कितें आसा फक्त चिप्स असल्या म्हाका टोमॅटो शेव जाय तो मेळत ना तो म्हाड्डोळा थंय मेळटा तो तेन्ना हांवें म्हाड्डोळा गेली तेन्ना हाडलेलें हांगा तें कांय बरें अशें ना शेव बी बरें ना चकरी आसा दुसरें जाय आशिल्लें म्हाका हांगा आसा कितें बरें लागतलें घेवया जालें हांव लिमिटेडूच घेवपाक गेलें हॅलो गायज गुड इवनिंग कशें आसा तुमी सगळीं जाणां होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली आमी बी मस्त आनी मजेत आसा म्हणटा तशी ग्रेट आसा तर आमी न्हू आतां येयला कामाच्या म्हळ्यार उदो येयली आतां 7:30 जाल्या हय आनी आमी न्हू आयज मॅक्सान गेली जे आसा की जे आसा दनपारची हय आनी न्हू मॅक्सान गेलें म्हळ्यार थंयच कितें कळना न्ही शूटिंग कशें मिस केलें बी जाल्यार भंय दिसता कोणी कितें म्हणा सो मातशें हांवें आमी शूट केलां मातशें सो आमकां न्ही बरें दिसलें मस्त अशें आमी हाडल्या मिन्स मॅक्साची न्ही क्वॉलिटी मस्त आसता प्रायस हय तो डिस्कावंट आशिल्लो कितें तरी सेल
सो एक एक दाखय न्हू. सो ते खातीर आमकां आणि त्यांची न्ही reasonable क्वॉलिटी price थंयची मेळ्ळी. बरी आसा कित्याक पयनू आमी टी शर्टां घेतलेली थंयची सो क्वॉलिटी बरी आसा आनी ती बरी येता सामकी बरी आसता क्वॉलिटी तेंची सो आमकां खूब आवडटा थंयची मिन्स म्हणल्यार आमी घेवया सो आमी आतां चडशे हे न्हू हे एक हे हाडले मॅक्साचे हे शॉर्ट कुर्ती अशी 2 हाडले आमी. सारके दाखवता एक तर उबे राहा आनी दाखय मागीर एक तर तुमी आमी जेन्ना घालतली तेन्ना तुमकां दाखयतली. हय हे हाडलेले म्हणून तशें करुया बिकॉज आतांच दाखयले जाल्यार नेक्स्ट खरी टायम पूण दाखयता. सस्पेन्स अशें कांय उरपाना न्हू. मागीर पॅन्टीचे हे पळय शॉर्ट कुर्ती हे आनी ते पिंक आसा पळय ते आनी हे आसा ते लॉंग आसा. म्हाजो दाखयलोच ना तुवें पिंक सारको पळय हो तेजो पिंक सगळ्याक घेवन अशें बरी आसा क्वॉलिटी तुमी ह्यो मॅक्स short तुमकां लागीं कुर्ती. आहा जाल्यार मॅक्सान तुमी विजीट करा. आनी नेक्स्ट आहा ह्यो लॉंग ह्यो तेजो आनी असलोच म्हाका आवडलो सो फाल्यां आमी पळोवया परत. ट्रायल्स ते कळना न्ही खूब घालून पळोवपाचें हें तें मागीर असो खंयचे तुमकां ते खंयचे बरें घेवं दिसपाना जेन्ना आमी खंय खंयचे घालतली नाका अशें जाता. हय अशें दाखोवन तुमकां तितलें कळपाना बट हेंची हा. क्वॉलिटी बी खरीच बरी आसा. पळय तुमी क्वॉलिटी पळोवपाक शकता हांगासर इतली क्वॉलिटी मिन्स मेळत ना इतले रिजनेबल प्रायसान तरी सो आमकां ते खूब आनी हे आनी long लॉंग covers लॉंग आमी मुद्दम पळय कितकी लॉंग आहा आमकां फूल कवर जाता ते इतके आमी बरे अशें आमकां आनी मॅक्साचे बरें दिसता आनी एक्चुअली न्ही विटू मॉलाचे सुद्दां आमकां आवडटा बट मॅक्साचे टी शर्ट क्वॉलिटी सगळी बरी आसता एज कम्पेर्ड टू ते विशाल मेगा मार्टा परस मॅक्स आनी बरें आसता मिन्स एटलीस्ट हे डिस्कावंट सेल बी कितें आसता तेन्ना तरी ना तेंची हरशी क्वॉलिटी बरी आसा प्रायस बी आसा आनी बरें न्ही सो हय. तुमी विजीट करपाक शकता. हय तर आमी हाडले ते आमकां बरें दिसता आतां आमी चड पयशे मोडपाना कित्याक सांग बिकॉज आमची कपड्यांची खूब शॉपिंग तरी चवथीचे जाले बिकॉज हेंच न्हू हेज्या पयलू आमी पयर फाटी घेतलेले तेन्ना आमी तुमकां काय दाखोवना घेतलेले ते सो तेन्नाय जाल्यार ती आतां जाल्यार आनी कितें घेत रावता हजरांची बिलां जाता सो आनी नाका मागीर सॅलरी टाक अशी वयता ती आमगेली सो तेज्या खातीर आमी आतां चवथीची शॉपिंग करपाना म्हणून चिंतलां आमी म्हाका अशें दिसता चवथीक जेन्ना पळय बाजारान फोंड्या आमगेले भरतले पळय तेन्ना आमी परत घेतली पूण आमी घेवपाना खूब कपडे घेतले कितें कितें घेता सो आमी आतां घेवपाना कपडे तर न्हू आतां आमकां भूक लागल्या आमी ब्रेकफास्ट पळोवया कितें करतली हो कितें तें तुमकां आमी दाखयतलीच कितें करतलें म्हणून सांग ब्रेड हाडलेलो आमी कित्याक हाडलो तो म्हाका खबर ना कित्याक हाडलो ते अळमी आसली ती सो हें करपा सो तुमकां दाखयतलें खावपाक ते मागीर दिसता काय जेवपा ना तर आमकां पळय जेवपाचें मागीर तुमी स्टे ट्यून आमी फ्रेश जाता हय फ्रेश ऑलरेडी आसात बट तुमकां आमकां भूक लागली आसता तेजें. आमी न्ही हांगासर दोगांय पपिता खाता मिन्स पपाया आमगेली फेवरेट एक्चुली ते खाता आमी दोगांय बिश्टी अशी डिस्कस करताली बेश्टी डिस्कस म्हणल्यार अशी कितें तरी एक टॉपिकाचेर उलयताली आमी आनी तो कॅमेरा ऑनूच उरलो सो तुमच्या वांगडा म्हणलें तें हें करुया कितें उलयता तें हांवें म्यूट केलां आनी आतां वॉयस ओवर करता अर्शीत म्हणून सदां कामाक सुद्दां आसता ते एकमेकां मॅसेजी बी करीत आसता अशी न्हू आमी दोगांय अशी बरी गजाली मारून उलयता म्हणल्यार आमी झगडना आमी झगडटाय बी कांय इन्फॉर्मेशन की आमी बरीच झगडटाय बी तशी आनी बरी उलयताय बी आनी आमी एक त्यो टॉपिकाचेर उलयतालीं आनी तशें म्हणल्यार आनी पप्पा मातशी ती हें आशिल्ली गटगट कशी सामकी पिकोन आशिल्ली अशें आमी पयले दिसा रात येता म्हणल्यार कितें कितें चिंत्ता आमी अशी करतली तशें करतली हें करुया तें करुया आनी दुसरे दिसा सकाळ मागीर कामाक वयता जालें आमगेलें परत मागीर सो आतां आमगेली पांय सोंपपा पावली तर न्ही आमी पपाय बी खालें आनी आमी दोगां बी आमकां परत खावपा जाय परत खावपा जाय तर मम्मी आमी कामाचे हांसपा येता म्हाका कित्याक आमी खरेंच फुडें तुमी म्हणटा फकण आमी आसा दिशी आनी खाता कितलें पूण तशें ना बट आमी करता सो मम्मीन न्हू तें पयर आमी अळमी आमगे हाडलेली पळय सो तितले चारूच काळे धरलेले सो तेचे पासून मम्मीन केलां हें अळम्यांचे सुके म्हणल्यार तितून कितें कांदे 4 आनी 5 कळे मशरूमाचे सो मशरूम अशें म्हणपाक शकत ना सॅलड म्हणल्यार चलता तुमी कांद्याचे मशरूम सॅलड कित्याक तितून मशरूमाचे कळे खूब कमी आशिल्ले आनी कितें तें आमचें कांदो फकाणां म्हणटा ती सगळो कांदो 2-3 मशरूम अशें टायप सोय घातल्यार चड बरें लागता मम्मी तितून तुवें सोया सॉस घातला आतां ब्रेड बरोबर खातली बिकॉज असली भूक लागल्या की म्हाका खावपाक जाय मस्त
बरेंच लागता खंय गो ब्रेड राव ब्रेड काडया आसूं तूं मागीर जेयली जाल्यार बी जेवपाना चड करून ना स्टील पोळ्या जेयली जाल्यार जेयली बेजार येता दाळन शीत आमगे शुक्र आज वार कोणत्या बेसता येस येस पळय आतांच आमचें आसता तर श्रावणान कितें जातलें काय तेच न्हू कितें कितें करून म्हळ्यार भायर वचून जेवची पडटलें दिसता आमकां बिकॉज भायर पनीर बिनीर तसलें खावंक शकता न्ही आमी तेच न्हू ना घरा करूया आमी पनीर बी ब्रेड हाड पळय फटाफट चार्जींग ना फोनान बी बसोन खाता हो तुका कोण उबे रावन सांगता तर बसोन खाता खंय तूं म्हणटा सो म्हाका दिसलें आमी तुमच्या बरोबर कॅमेरा बरोबर खातलें काय म्हणून सो हांवें त्या खातीर म्हटलें बसोन खाता सुशेगाद अशें कितें मातशें पळोवन हय सो 4 ब्रेड एकल्याक आनी हे एक म्हाका ब्रेडाचेर मातसो म्हाका ब्रेड दी आमी कितें खावपा लागली न्हू ऑलवेज ऑलवेज माजरा प्रेजेंट सो मशरूम सँडवीच यम्मी दिसता न्हू बायट घेवन दाखयता एक यम्मी ते ऑलरेडी खावपाक लागलें तेगूय केमा वांगडा खायना इतकें बरें लागता आनी आमची मम्मीची म्हण रेसिपी बरी आसता तुमी एक दीस अशी ट्राय करा खूब बरें लागलें म्हाका चड मोठो बायट घेतलो तर आतां आमी हे फिनीश करता तुमच्या खातीर मशरूम कोणी खावना तेणी अजून मागीर तुमकां मेळटा सिजान उदक आहा गो सिजान उदक ते बघ कितें पडटा चला तर टाटा बाय बाय मागीर मेळटा तर आमगेलें मशरूम आनी ब्रेड खावन जालें आनी हांव हेजे वांगडा मातशें टायमपास करुया म्हणटा कित्याक म्हाका बेजार येता रे बेब बूक तेजी मजा पळोवपा जाय तो पेट्यांक घेवन येता आमगेल्या बेबी आनी न्हिदता आसतना वयर येता न्हिदपाक न्ही वयर येता न्हिदपाक ताका शीं खावपाक जायना ताका बॉक्सान सुद्दां शीं खाता न्हू रे बाबा हाय म्हण हाय ताका बॉक्सान शीं खाता शुक्राक पळय तो म्हाका दाखोवन मारतालो वयतलो तेजी मजा मजा पळय मजा 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 पळय तेणी बारीक बारीक पेटे काडले ह्यो पेटोच असो दिसतालो पळय न्हू बट तेणी बारीक बारीक पेटे काडले सामके आनी जेन्ना ते व्हड जातले तेन्ना तुमकां आमी दाखयतले बिकॉज ते सामके मिनी आसा मिनी उरपाक जाय न्हू ते आनी तेजे खातीर तुमकां येन्ना दाखयना मागीर दाखयतली एक गोल्ड कलर आसा आनी 2 ब्लॅक एंड व्हायट आसा आनी एक आशिल्लो ब्लॅक सामको तो ना आतां सो हे आतां कितले आसा सांग 3च आसा तेका राग तो धांवलो म्हाजे कडल्यान तेजे वांगडा खेळटा म्हणून आतां पयलीं बरो येतालो तो आतां तेका राग येता आतां तो आनी पेटो तेगे एक दोळो हें जाल्यार सामको बाबडो रातचो म्हणटकीर हे पिलाला आमचे दोळे हें जाता अदरवायज तो बरो यो रे यो गो हय हाय तर आमी तुमकां दाखयलें न्हू आमी मशरूम खाले ते हय हय आनी मागीर आमी कांयच करुना आनी आयचो म्हाजो तो मिनी ब्लॉग कसो बिकॉज हे ब्लॉगान कांयच ना जस्ट मॅक्सा शॉपिंग ते सुद्दां येणी फास्ट फास्ट दाखयले घालून काय दाखोवना सो प्रॉपर पळोवप ना ते तुमी मागीर खंय वयतली तेन्ना पळयात आमकां खंय वयत तेन्ना गजाली त्यो आतां श्रावणाक खंय वयतली न्हू देवळांनी बिवळांनी आसतलें खंय ना खंय वचपाचें मागीर आमकां हांगा बी वचपाक आतां आमी ब्लॉग स्टार्ट केले अजून आमी हांगा वचना कट्टंगाळी हय थंय वचपाचें म्हणल्यार केन्ना ना केन्ना खंय ना खंय वयतली म्हणून तरी ना बट केन्ना ना केन्ना वचपाक जाय मिन्स म्हणटालें हांव आयतारा आयतारा आमी वयतली वयतली आनी देन मागीर एक दीस पावतलीच न्हू सो तशें कितें
सो ह्यो व्लॉग संपाचें म्हणल्यार आमी हांगासर एंडूच करपा खातीर येयल्या. हय. आनी आमी हो व्लॉग आतां हांगासर एंड करता. आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात. हय. तर आतां आमी मेळ्ळा आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. बाय बाय.